Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. हांव फादर सुकोरो कुलासो रायतूचे सिमनारींत आकारनीच्या घरांत म्हजो वावर करता. आज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पयले नोवेन आनीक मिसाची भेटोवणी करूंक म्हाका संदी फावो जाल्ल्या पासत किरीत देवाक दिनवासता आर्गां दिता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो जागो किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक म्हत्वाचो आनी म्हाकाय म्हत्वाचो. हे सुवातेर येता तेन्ना वा पवित्र जाग्यार येता तेन्ना किरीत भाशेन देवाची कृपा देवाचें आसणें बगूंक म्हाका जाय तें सोंपें जाता आनी ह्या पासत हांव देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जितले पावटी ह्या सुवातेर हांव येता तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कुरपेन भरून देवाच्या उतरान जिवीत जिवंक म्हाका एक आदार सुरती जाता. And blessed to be here in the presence of Saint Francis Xavier. It was an occasion for me to celebrate his Mass on this first day of his novena. I love his missionary zeal, which is inspiring me to be a priest unto the heart of Jesus Christ. I'm imbibing the virtues of Saint Francis Xavier, especially his missionary zeal, where he came all the way to go out to preach about the love of Jesus, of his kingdom. Where I'm happy to be here in this place of sanctity, and I'm very much pleased, and I'm invoking his intercession of Saint Francis Xavier to help me in my daily ministry as a priest. May God bless you all. I am from छत्तीसगढ़, इंडिया. यहाँ आए हम लोग को बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा मतलब फील हुआ यहाँ पर आके. चर्च वगैरह इतने मॉन्यूमेंट्स इतने पुराना हिस्ट्री के बारे में जान के और क्रिश्चियनिज्म के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा. My name is Veronica. I'm from Agasai, and this is my first time I'm volunteering over here. I had a wish long back to come over here and serve God, and now I got the opportunity. I'm very happy, and I love to serve here. Thank you. माझें नाव अबिता आनी हांव दिवाडी साकून उलयतां. सांगपा म्हळ्यार आमचो गोंयचो पांय पळय आहा न्हू, तो आमकां कितें म्हूण सांगो, खंयच्या वेळार तुजो तो उलो कशें न्हू तो पावता. कितलेय गरजेक सांगपा म्हळ्यार हांव नको, हांव जेन्ना प्रेयराक वेतालें आमच्या इगोर्जेन फादर ऑलिव्हर प्रेयर करतालो तेन्ना ताणें सांगलेलें की तो आजुनूय तो लोकांक पावता, आजुनूय तो लोकांक तो दिश्टी पडटा. म्हणजे आनी तो जायते जाणां गरिबांक तो खूब तरेन तो पावता. कितकोन पावता म्हणजे मेन थिंग तो कोण भुकेलोल्यांक तो केळें दिता. तेश कोन्न तो पावता गरजेवंतांक कोणाकूय एश कोन्न खंयच्यान ना खंयच्यान तो पावता. केश कोन्नूय तो आदार दिता. गेलीन कुलासो हांव दावोलीचें मारगांव दावोली आनी म्हाका न्हू जायतें बरें दिलां. गोंयच्या सायबान म्हाका मागलोलें दिलां, म्हाका बरी भलायकी दिल्या. आमी हिंगा गेल त्या वर्सा येवंकू ना, आमी रावपा येता न्ही रातची हिंगा. आतां ओंदू आमी रावतलीं. गेल त्या वर्सा कोविडा लागून रावपा मेळोंक ना, ताका लागून आतां आमी हिंगा रावपाक पळयलें. आनी हिंगा कोण लोक येता न्हू तांकां जायतें मागलोलें मेळटा. जायते गांवचो लोक येता हिंगा. हांव ग्रासियाना डायस जुवारीर सोट्यां येयलां गोवेल्या आनी जेजूच्यान गोंयच्या सान फ्रांसीस पांय कडेन येयलां मागूंक. भलायकी पासून सगळें बरें मागोवंक आनी सगळें ती दुयेंस येयलां तें पयस करूंक.